वेलकम टू आवर बेबीज फर्स्ट फ्लाइट टू युरोप. ही फ्लाइट जितून ताणें एन्जॉय केल्या तितलो हांव ह्या फ्लायटीचे बियोन आसलो. So we are back at the airport again, and here party I'm with my first Europe trip to Ireland कित्याक लागून because I am performing. This time my baby is with me, so it's baby's first Europe trip. I have been there, but baby's first Europe trip and my first international trip with my baby girl. This child of mine is super hungry. It's cute दिसत आहे. दोन पोनी घालते का ते पाहिजे फेवरेट हेअरस्टाईल त्यांचे दोन पोनी घालते का Are you going for the embassy or are you going to say rebel? chicken and cucumber sandwich. गड्डी घेऊन आम्ही जत्रेत येतात. गड्डी घेऊन आम्ही जत्रेत येतात. Hi. First time travel केलं. First time when we traveled, she was around just turning 3 months. ओके असं ते आता सावार घातले सगळी गुळगुळच येते आमकां. See who is this? Look. Cabin, please prepare your doors for departure. सध्या एल्टरनागी तांती आहे ती सारखी गळ्याक येयलो खंय. कितें जालें एल्टर? आमचो आनी सोडो आमकां पिक्चर चलते भाशेन आनी कोण चलयता सपनी लँडींग करपाचें मातशें प्लेनान परत टेक ऑफ केला आनी दूध वयतालें लँडिंगाचेर. सोमतें प्लेन टेक ऑफ जाता चोयलें आनी एल्टर म्हणलें प्लेन टेक ऑफ जालो परत. आनी हें चाडूच म्हाका बिला तूं बिला आमगे चोरू ताका कादेजी तातू भिनाक मोठा चोय ताका दोन रावत ते चोय. येतो असो जीव हें चिल्ड आहा आनी तेगे चेडूं चिल्ड आहा. हें दोगांय पयलीं मिलिटरी काम आसल्या भशेन चिल्ड आहाय. आमी ते न्यूज आयकून भिता ते मनीस. Airport. The local time now is just coming up to 20 minutes past 12. It's cold. We will ask all passengers just to please remain seated with their seatbelts securely fastened until the aircraft has arrived on stand and the captain has switched off the fasten seatbelt sign. We were supposed to land in Cork. Right now we are in Shannon Airport. Once we do arrive on stand, I will ask all passengers to please remain seated. And once we have more information from the captain, I will then let you know. We do apologise for this, as you know, it is out of our control, unfortunately. Once I do have more information, I will then let you know. Thank you for your patience. Already think किती घंटेगा इंग रिफ्यूल को बैठले इंग रिफ्यूल कोण परत कॉक होते ते और टेक ऑफ जाता आनी मात फ्लायट रावपा नाका जाल्यार first approach that the winds had actually swung around to the south, so we made a second approach, but then they started picking up from the north again, and so that's why we did the second missed approach. So we will talk to ops and we'll make a plan and we'll let you know as soon as possible. Thank you. पावपाक एक एअरपोर्टार पावल दुसऱ्या एअरपोर्टार. Baby is sleeping peacefully and then my other baby I'm laughing with the situation.
सद्या हांव आसा त्या सिट्युएशनाचेर एक एडवेंचर आसता इट्स पार्ट ऑफ युअर जर्नी आनी ऐसा जर्नी हांवें जायत केलो आय हॅव डन अ लॉट ऑफ प्लेन जर्नीज with different experiences so I'm chilled and done on the other आगो देखो ते मनशा तेगे प्रेशर बसले आवाज आई पुश करता था शट अप फेस त्याचा साऊंड येला होता बायला पास पडपा लागला नाही कोणा मागीच चालू आले We have to go to Portugal, baby. Babe, Italy, Portugal, Greece. इटाली मग तोंड जाते का इटली म्हणा तेगे कितली तोंड जालो तेगे तांती आहे ते गोळ्याको पावला आहे सध्या आवाज केसलो त्याचा प्लेन कसा आवाज होता नाव इमॅजिन इफ इट वॉज एअर इंडिया लोक उठोन कित नाटक होता असतो ते दोन चोड पयलीं फ्लायट अशें करून चुकून म्हळ्यार काबार म्हाका सद्या एल्डर म्हणटा आसलो प्लीज कॅरी ऑन बॅग येता आनी आपूण वयता इफ वी हॅड नो चॅक्ड इन लगेज तू कित वॉट यू हॅड डन खबर ना मग भायर सरपाक खबर ना ते देवूय ना देंवोवपा नाय तुका तूं ऑर्डरायज ना देंवपाक ते तेंगे हेका लागून जल्लो हे फ्लायटीचो आमी जल्लो माल तेका आमी फ्लायटी लिटरली फ्लायटी आमी ट्रेनी नाही बसी नाही फायनली आता शेनन एअरपोर्टाचे भायर सद्या आमी वचपाक वर्क न्हिदोना हांव जाणा ते न्हिदोले पूण आमगे न्हीद उडोवन गेली मगे जाल्यार गेली उडोवन For your comfort, but especially for your safety, please remain seated until the aircraft has arrived on stand and the captain has switched off. आय तो काण जालोलें पूण एक डिफरंट वायब सेट जालो आतां टचडावन जाला सगळीं कूल आहाय सगळीं जाणां कितें पायलटाक स्ट्रेस दिवपा जायना म्हणून त्या मोडाचेर जाय इन्सिडंट जाताय सो इन्सिडंट जाता तेन्ना वेन वी लँडेड इन शॅनन सगळीं चिल्ड आसलोलीं सगळीं कूल आसलोलीं कोणें वचोन आर्ग्युमेंट केलना तांकां हॅरस केलना सगळीं आपल्या जाग्याचेर बसलोलीं इन्स्ट्रक्शन जाताय ते आयकतालीं येला केसो तुका कॉर्क पावोनो I'm fine. Yeah, the main question is, how do you feel? म्हाका आतां हांव पोत्तून आनी येवपा ना प्लेनान हिंगा तूं म्हाका खूंय आपयताय जाल्यार म्हाका बस नाल्यार ट्रेन चोय म्हाका प्लेनान येवपा नाका